काणयेचें नांव काळोखंतलो उजवाड. सादर करपी लिनेट डिसोजा, मुंबय. काळोखंतलो उजवाड. सवालां फाटल्यान सवालां मुतींत एकाच स्वरा उदेली. थोडीं सवालां म्हज्या जल्मातावन मुतींत उदेल्लीं जावं पुरो, पूण खंयच्याय सवालाक जावाब बिलकूल मेळ्ळी ना. पावलो म्हजे सांगाता चलोंक लागलो. ताका कुमो करच्याक ताचो हात म्हज्या हातीन धरूंक प्रयत्न केले, पूण म्हजो हात ताणें फाटीं लोटलो. काळोखांतच जल्माल्लें हांवें काळोखाच्या पातेका मदें उजवाडाचो रस्तो बुळवूंत रचला. पिटर, तो उलयतना सिमिस्त्रीचीं मेटां आमी देंवताल्यो. ह्या जाग्यार तुवें म्हजे सांगाता चल्ल्यार पुरो. तुज्या पांयांचो आवाज आयकून हांव मेटां काडूंक शकतां. तूं चल्लय तर हांवूय चलोंक शकतां. तूं पडलय तर हांव पडचो ना. साल बंद करून उबो रावतलो. कित्याक? ताणें उतरां कित्याक गिरावयलीं. म्हजें काळीज कठीणायेन मुरडलें. ताच्या मतींत भरिल्ल्या अनंत उसामुळ्याक संवसार देखना तरी संवसाराक वळखूच्या ताच्या जाणवायेक समजोवंक हांव कितलेशे फावटी मुरडाल्लों, तरी साध्य जाल्लें ना. उजवाडांत हांव चलतालों आनी तो काळोखांत. आमचो डॅडी रायमंड फुर्तादोच्या निर्जीव कडेक मातयेक पावन आमी फाटीं येतेल्यो. 4 दिसां पयलें डॅडी सरल्लो. आपुरबायेचें मोर्न. सांजेर कटपाडी सांतेक वचून मासली आनी रांदय हाडून घरा आयिल्लो. बोलकावरस बसुल्ल्या कडेन उस्वास बांदिल्ल्या बरी जावन मरण पावल्लो. कडपाडीच्या इगर्जेंत मीस जाल्लें आनी त्याच सिमिस्त्रींत मोर्न मातयेक बायिल्लें. 5:30 जाल्लीं जाल्ल्यान काळोख जावंक आनिकी वेळ आसलो. इगर्जेतावन सुमार 2-3 फार्लांगां पयस आमचें घर. मम्मी आमचे तावन थोड्या मेटां फाटल्यान साबार कुटुंबादारा सांगाता चलोन येताली. हुस्कारून ती रडताली. तिचें रडणें म्हाका आयकतालें. तिची दुखी म्हाका अर्थ जाताली. येदोळ तिका एक सांगाती आसलो. उलोवंक आनी सूख दूख सांगूंक मनीस आसलो. आनी मुखार तिणें एक सुरेंस जिवंक आसलें. आमी तिचे दोगूच पूत तिचे सांगाता नातल्यो. हांवें तिका म्हजी सांगाता आबुधाबी ये म्हूण 1000 फावटी सांगलें तरी ती आयकल्ली ना. आपल्याच घरांत पडून मेल्यार व्हडणी, कोणायच्या प्रत्येक जावन पुताच्या हंगार जिवन मरची ना म्हूण तिणें म्हणलें आसा. थोड्या घडयां पयलें डॅडीच्या निर्जीव कुडीक फोंडाच्या देगेन मातयेर दवरतना हांव गळगळ्यान रडलों. डॅडीन म्हजे खातीर केल्ले सर्व सॅक्रिफीस म्हज्या दोळ्या मुखार आयिल्ले, पूण पावल बिलकूल रडलो ना. तो कांय रडोंक शिकल्लोच ना तशें म्हाका केन्नाय भोगुल्लें आसा. डॅडीक आमी केन्नाय पळोवचें ना पावल. आदेवस म्हणच्याक ताका केस दी. विगार बाप आलेक्सी केरीचें मागणें जाल्लेंच हांवें ताका सांगलें. ताणें लांब स्वास सोडिल्लो. हांवें ताका जल्मातावनूच पळोवंक ना पिटर, आनीकय पळोवचो ना. डॅडीक मातयेक पावच्या अकरेच्या घडये सयत तो ताचीं तत्वां उलयतालो. परत हांवें सांगतना बागोवन पेटेचेर सांसपोवन ताणें डॅडीच्या कपलार उमो दिल्लो. डॅडीच्या तोंडार तुवालो पांगोर पिटर.
आनी संवसार डॅडीक पळोवचो ना आनी डॅडी संवसाराक कोणेंगी सांगतना उक्तें आसच्या तोंडार हांवें तुवालो पांगरलो. डॅडीक आदेवस म्हणटना सर्व आमी रडल्यो पूण पावलो न्ही. डॅडीचें मरण जावन आमी घरा आयल्यो. दुखाची कॉफी जाल्ली, ताचे सांगता फळार आसलो. पावलो कितेंच घेवंक तयार ना जालो. म्हाका तुमचे लागीं गरजेचें उलोवंक आसा. रातीचें मागणें जाल्लेंच घरच्या मुकल्या सालांत बसून पावलो उतरां विंची लागलो. हांव जाणासलो तें तो कितें उलोवंक आशेता तें. मम्मीक कळीत आसलें जावं पुरो. पावलो म्हज्या भुरग्याक डॅडीच्या कुडीक न्ही तरी पेटेक कुणी माती लागून दिपुता ती विशेष कळवळ आनी उलयली. आमी हांगास आसां. हप्त्याच्या मिसा उपरांत आमी तो विशय उलोवया. हांवें असमाधानान तकली हलयली. पावलो असलो आपलेशी तशें जायत म्हूण हांवें चिंतूंक सैत नातलें. असल्या कुर्ड्याक कित्याक इतली आशा आनी थोडो वेळ रावंक जायना. पावलो जोरान उसवासलो. ताच्या उसवासांत दूख नातली पूण उपदेश खंडीत आसले. बापूय सरला हाची इल्लीपुणी दूख ह्या भावाक ना. म्हजें मन कांतय लागलें. संवसारांत जियेल्ल्यांक संवसार जाय मम्मी, पावलो कोडसाणेन उलयलो. मानतानाच्या फुर्तादो कुटुंबाच्या आस्तीचो वांटो हांव विसारता म्हूण तुवें चिंतलाय? हांव काळोखांत जियेल्लो मनीस आनी काळोखांतच आसतलो. ही आस्त तुमकां जाय, पिटराक जाय. तो उजवाडांत जियेता. हांवें ही आस्त घेवन तरी कितें करियेत? ह्या आस्तीचो एक नक्षे तितलो वांटो म्हाका नाका. आनी ही आस्त म्हाका नाका म्हूण सांगूंकय हांव आशेतां. आनी त्या बाबतींत खंयसर आनी खंयच्या दास्तावेजांचेर हांवें दस्खत घालूंक आसा तें तुमी सांगयेत. सालांत मावूनपण बरोवन गेलें. विकाळ आनी उपदेसांचें. परत म्हज्या मोतींत हजार सवालां उदेली. पावलतान तूं बरोवन गेल्लो पूण जावाबी बिलकूल नातल्यो. मम्मीचे भाऊ भयणी डॅडीच्या कुटुंबाची आसली. सर्वां एकामेकाच्या तोंडांक पळय लागलीं. पावलो कसलो मनीस म्हणूनच अंदाज करूंक तांकां जालें ना जायचें. ह्या असल्या कुर्ड्यांत कसलीं तुफानां, कसलीं बोगणां तांणी चिंतलेंच आसतलें. हे संवसारी पळयन फकत 4 दिसाचें. भगवान बुद्ध म्हणटा जर तर एका फुलांतय जाल्लें अजाप तुमी देखलें आनी समजलें तर तुमची जिणच बदलूंक आसा. हांवें फुलांक दोळ पळोवंक ना. बगार फुलांतय जावच्या अजापाक समजलां. ह्या कुर्डेपणांती हांव त्या करणेक समजूंक शकलां आनी त्या खातीर म्हजी जीण बदल्ल्या. कोणी कितेंच उलयलें ना. हर एकली ताचें उलोवणें आयकताली. ह्या काळोखांत जिणेंत 3च वस्तू म्हाका गरजेच्यो. म्हज्या काळजाक जाय तो मोग. तो तुमी म्हाका दिवंक उर्डल्ल्यात पूण कित्याक गेले ना फळादीक जावंक ना. म्हज्या मोतीक जाय ती जानवाय. एका कुर्ड्याक ती गरज न्ही म्हणून तुमी चिंतले आसा जावं पुरो. म्हाका ती जायच आनी म्हजे तसल्यांक पळोवन कोणीय पावची बिरमत. फिलॉसॉफी उलोवचो वेळ हो न्हय पावलो. हांवें ताची उतरां मदेंच तुटयली. दुखाचें घर हें. डॅडी सरला. मम्मी रडता. आमी सर्वां दुखीन आसां. तुका तितलें कळना? हांव रागान उसमळ्ळो. तूं खंय उलयताय? पावल समाधानीन उलयलो. तुका हांवें
संवसारी दोळ्यांनी पळोवंक ना जावंक पुरो पूण तुका हांव वळखता. डॅडीची कंत उलोवंक सोदूं, मम्मीची बिरमोत पावंक सोदूं, तुजें काम सोडून हांगा येवन राव म्हळ्यार रावंक तयार आसय. तुवें जबाब दिवची नाका, हांवच सांगतां, तूं येनाय वयमू. म्हजी फाटली जिणीस तुमकां सांगची तर आमी म्हळ्यार हांव आनी पावल सांगात जल्मल्ल्या एकाच दिसा आनी थोड्याच घडयांक चड उणें जावन. जवळेचेर म्हणटाना सर्व खुशी जाल्ली खंय. सोफिया पुर्तादो आमची मम्मी 7व्या सर्गार उबरली खंय. पावल आनी पिटर जवळे अपोस्तल म्हणल्या भाशेन आमकां तांणी नांवां दवरलीं. तें एक बळादीक जिणेस घडीत, आमच्या जल्माचें घडीत. आनी तातूंत हांव नशिबवंत आनी पावल काळोखांत जिवचे खातीर म्हूण जल्माल्लो, नशीब फुटून गेल्लो तसलो. हांव 2-3 म्हयन्याचो आसतना मम्मीच्या तोंडाक पळोवन हांसल्लो खंय, तर पावल हांसल्लोच ना. डॅडी मम्मीन 1000 प्रयत्नां केल्लीं तरी सुफळ जाल्लीं नात. आनी थोड्या तेंपान तांकां कळोन आयिल्लें जवळ्यां पैकी एकलो कुर्डो म्हूण. डॅडी आनी मम्मी सांगाताय मेळून रडलीं खंय. देवान 2 वज्रां तांकां दिल्लीं, पूण एक नीज जावन काळोखांत सांबाळून दवरूंक म्हूण दिल्लें तसलें. तीं खंतीन कंगाल जाल्लीं खंय. पूण कितें करी येता, देवान दिल्लो फळ स्विकार करतना बरें या पाड कोणाक दुरसोवंक साध्य आसा. पावल आनी हांव तांणी स्विकार केल्लीं भुरगीं वेगवेगळ्या रितीन वाडोवंक लागल्यांव तर त्याच प्रमाणें संवसारांनी आमकां स्विकार करचे प्रयत्न केल्ले. हांव सर्व सांगता उडलो, हांसलो, नाचलो तर पावल ताच्याच जिवितांत, ताच्याच वर्तुलांत एक सुरपणांत जियेल्लो, जीण मुखार व्हरूंक लागल्लो. व्हड जावन येताना ताचे सांगता जियोंक हांव लजेल्लो. म्हजो जवळो भाव कुड्डो म्हणूंक म्हाका लज दिसताली. हांव ताचे तावन पयस आनी पयसूच जियेल्लो. हांव आनी तो विंगडच इस्कोलाक गेल्ल्याव सांगाता आसचे संदर्भ आमकां उणेंच मेळिल्ले. कडपाडीच्या ग्रेस्त फुर्तादो कुटुंबाचो डॅडी जाल्ल्यान म्हाका जाता तितलें शिकप दिल्लें. हांव इंजिनियर जावन गल्फाक बऱ्या जोडीचेर पावतना पावल कुड्ड्यांच्या इस्कोलांत शिकल्लो आनी ताच्यात स्वंत कुशेन दार्जिलिंग कुर्ड्यांच्या आश्रमांत आसरो घेवन जियेल्लो. डॅडीन कितले फावटी दार्जिलिंग वचून ताका सांगिल्लें आसा. आमचे सांगता जिये पुता पिटर भायल्या गांवाक गेला, घरांत कोण्णी नात. तुजो सांगात आमकांय धादोस करूंक आसा. मनीस जेदना जियोंक भियेना तेदना जियोंक सुरू करता डॅड, आनी जेदना भियेता तेदना मरता, मरण ताका येता. हांव हांगासर हेरां कुर्ड्यां सांगता जियेता, कित्याक जियोंक भियेना. हांगासर म्हजी सर्व सांगातीक सर्व कुर्डेच, त्याच वरवीं हांव जियोंक लागलां. हांव घरा आयलो तर तुमचे सवी जियोंक भियेतलो, कित्याक तुमी उजवाडान जियोवची मनशां आनी हांव काळोखांत. आनी त्या व्यत्यासाचें मोल म्हजें जिवीत दिवंक शकचें ना. हांव हांगासर खुश, देखून म्हाका म्हजे इतल्याक सोड डॅड. फाटल्या वर्सांनी हांव गांवांक आयिल्लो तरी कामाच्या अडचणीन पावलूक मेळोंक जाल्लें ना. आनी तेंय तो दार्जिलिंग आशिल्ल्यान तितलें पयस वचचेंय साध्य नाशिल्लें.
मेलिसा लगे मुजें काजार जाल्ल्या वेळी ताका डॅडीन आपयल्लें पूण तो आयिल्लो ना. जिवितांत आनी कुटुंबांत दाबाजू जाताना खुटसाणी तीं सुत्रां मुखार आसूंक नजो. ताणें डॅडीक सांगिल्लें, हांव असल्या कार्याक सांगिल्लो मनीस न्ही. हांवें काजारांत भाग घेवचें पिटराच्या होकलेच्या कुटुंबाक बरें लागचें ना. त्या शिवाय पिटराचो जवळो भाव असलो म्हणलेंच ताका अवमान जावंक आसा. कुडींत न्हय तरी स्पिरिताच्या बळांत हांव तुजे सवी आसतलो. पिटराचो हांवें आसांच. हांव उलयलो ना. ताच्या सवालाक म्हजे लागीं जवाब नातली. गल्फांत रुता जाल्लें म्हजें बरें भविश्य सांडून हांव येवंक तयार नातलो तें म्हाकाय गुत्तू आसलें. पावलो हांसलो. हें जिवितच एक पैन पिटर. एकलो जाणटो म्हणटा, आमी सर्व जड वाऱ्यांत आसच्यो मेनाच्यो जळट्यो वाती, केन्नाय पालवंक साध्य आसच्यो वाती. डॅडी तरी पेटोवन काबार जावंक लागीं पावल्ली मेनाची वात जावन आसलो. ताचें पैन आखेर जाताना डॅडी गेलो. तूं म्हज्याकी वर्तें शिकलाय आनी तितलेंय नेणाय. हें मनशापण पावल. हांव कळवळ्ळो. डॅडीक मातयेक पावन थोडे घंटे जावंक नात. तूं फाल्यां उलोवचें आतां सांगता. ताणें म्हाका उलोवंक दिलें ना. जर तर डॅडी मरोंक नातलो हांव कांय हांगासर येतो ना म्हूण ना. तुमी सर्वां म्हाका मेळटेय नात आनी हांव कांय परत येजय तर मम्मीन मर जाय आसतलें. हांवें सट्ट करून मम्मीक पळयलें. तिच्या तोंडा वयलें दूख मायाक जावन एका खिणाक भियाचें तुफान भुरलें हांवें देखलें. ती खाव जेवन गेल्ली. कित्याक हांवें उलयल्ल्यान मम्मी भियेली. पावलो परत उलयलो. कोणेय जवाब दिली ना. हांवें सांग जाय आसलें सांग जायस. पावलो मुखारसून उलयलो. तर दया करून आयका. हांवें काजार जावंक चिंतलां. सालांत गजने फुटल्ल्या बरी जालें. सर्वांनी आवाजान फुसफुसूंक सुरू केलें आनी थोडीं हांसलीं सयत. हांव जाणा तुमी कितें चिंतात तें. पावलो उलोवचें रावयना जालो. मनीस कुर्डो जाल्ल्या फरा मोगाच्या जिवितांतावन पयस रावत जाय म्हूण ना. आनी तेंच तुमकां कळोवच्या खातीर हांव काजर जातलों आनी हांवें निर्धार घेतला. दार्जिलिंगान जिवोवचो हांव हो विशय तुमकां तिळशितां. कित्याक म्हळ्यार फाल्यां तुमी म्हाका सवालां करूंक नजो. हांव एका बुद्धिस्ट चेडवाच्या मोगार पडलां. मेनका ताचें नांव. तेंय कुर्डें आनी हांवूय. दोगांक कुर्ड्यांनी सांगाता जीवन रुता केलें तर फळादीक जावंक आसा. कोणीय उलयलीं नात आनी हांवूय. मम्मी, फाल्यां फांत्यार म्हाका वचूंक आसा. आमच्या आश्रमाचो मनीस आनी हांवें खंयसर विशय घेवयेत तें सांग. तो उबो जालो. डॅडी सरोन वर्ती 1.5 वर्सांनी मम्मीचें म्हाका फोन आयलें. मेलिसाक म्हज्या बायलेक घेवन हांवें जाता तितले बेगीन गांवांक येजय आनी उपरांत आमी पावलासच्या आश्रमाक वचजय म्हूण कळयलें. आमी तुर्ताची रजा घालून गांवांक भायर सरल्या. डॅडी सरल्या वेळी गांवांक आयिल्लो पावलो दार्जिलिंग पाटी वचून काजार जाल्ली खबर मम्मीन म्हाका तिळशिल्ली. तेन्ना हांवें कितेंच प्रतिक्रिया दाखयल्ली ना. आमी म्हळ्यार मम्मी, हांव आनी मेलिसा दार्जिलिंग पावतना आश्रमाचे मनीस आमकां मुखार आयिल्ले. आमी शीदा पावलासच्या बिडाराक गेल्ले.
रूख झाडां बरोवन आसचें व्हड कंपावंड तें. थंड वारें व्हाळोवन वातावरण निर्मळ आशिल्लें. मुखल्या गेटीतावन मुखार वेताना दोनूय कुशींनी फुलां झाडां बरोवन गेल्लीं. कंपावंडाच्या मदेंच आसच्या लांबायेच्या साबार बिडारा पैकी एकांत पावलो रावतालो. सादें जावन नितळ आशिल्लें घर तें. कसलीच आडंबराय नातिल्ली त्या घरांत. पावल आनी मेनका आमकां राखून रावल्लीं. मेनकाच्या हातान ल्हान बाळ आशिल्लें. हें मेनका म्हजी पतीन. हें किरण आमच्या मोगाचें बाळ. पावल उतरां विंची लागलो. ताच्या ताळयांत कठीण कांपणी आशिल्ली. असली कांपणी हांवें केन्नाय ताच्या ताळयांत देखल्ली ना. 4 म्हयने जाले मात ह्या बाळाक. हांवें मेलिसाक पळयलें. आमचें काजार जावन 10 वर्सां जाल्लीं तरी आमकां भुरगीं नातिल्लीं. जायते वखद आमी केल्ले पूण दाक्तेरान केन्नाय आमकां भुरगीं जातात म्हणलो भरवसो दिल्लो ना. आनी भुरगीं जावची आशाय आमी सांडल्ली. आमी असायकपणी उस्वास सोडलो. मम्मी उबे रावन आमकां सर्वांक पळयताली. किरण आमचें बाळ पळोवंक सोदता. तो आमचे बरी कुर्डो न्ही. पावल मुखारसून उलयलो. हें जिविताचें कोडू सत्वण ना. कसले बिपार्याय तें हांवूच समजूंक शकना. कुर्डी जावन आशिल्ल्यांनी दिश्ट आसच्या बाळाक जल्म दिला आनी दिश्ट आशिल्ल्यांक आनीकय भुरगें ना. म्हज्या आनी मेलिसाच्या काळजाक भालयेन तोपुल्ल्या बरी जालें. पूण आमी उलयले ना. आमचें उलोवणें आयकूंक तूं तयार आशिल्लो जावंक पुरो. जशें कुर्ड्या भावा सांगाता जियोंक पिटर लजेलो तशेंच कुर्ड्या आवय बापूय सांगाता जियोंक हें बाळय लजेतलें. ताचें जिवन सत्यानाश जातलें. आनी आमी कुर्ड्यांनी हाका दिवचें तरी कितें. देखून हांव आनी मेलिसा एकाच स्वरा उलयल्या. हें बाळ तुमी घेजय. तुमचेंच भुरगें जावन तुमचेंच बाळ जावन तुमच्याच गर्भांत जल्मल्लें भुरगें म्हूण लेखून हें आमचें न्ही बागार तुमचें म्हूण स्विकार करीजय. हांव आनी मेनका केन्नाय ह्या बाळा खातीर तुमचे लागीं येवचें ना. कित्याक आमी दोगांय आमच्या किरणाचें बरें भविश्य आशेता आनी तें बरें भविश्य तुमी मात्र दिवंक शकतल्यात. मेनका आनी पावलो दोगांयनी सांगाता मेळून किरणाक मेलिसाच्या हातीन दवरलें. आनी मेलिसान कांयच फाटीं फुडें पळयनासतना स्विकार केलें आनी आपल्या हृदयाक दमून धरलें. तेन्ना मात्र पावल गळगळ्या रडचें म्हाका दिसलें. कुर्ड्या दोळ्यांच्या खांचींनी दुखां झरी देंवताल्यो. ताच्या जिवितांत पयले फावटी तो रडतालो.